जॉगिंग ट्रॅक आसा हांगा हो फातोर्डा कॉन्स्टिट्युएन्सीन भितर येता आनी हो अपेक्षीत उरला म्हणजे तो ज्या तरेन लोक सगळे हाजेर 3 ते 4 हजार लोक हाजेर सकाळी आनी सांजचे मेळून वॉक करतात आनी ताजें कंडिशन सामकें तुमीच पळयलां कितलें बाद जालें तें वायट जालां. सरकारा कडेन मागला स्पोर्ट्स मिनिस्टरा कडेन अपील केलें की इमिडिएटली हें सारकें जावचें आनी नवो जावचो बेगीन जावचो. हो पयलीं जेन्ना घातिल्लो ताका तो ऑलरेडी 4-5 वर्सां जावन गेलीं आनी फाटली जेन्ना एसेंब्ली चालू आशिल्ली तेन्ना मिनिस्टरा कडेन वचून भेट घेवन बाकी सगळ्या ऑफिसर कन्सर्न आपूण फास्ट हें करचें म्हणून तांची मागणी केल्ली. ती मागणी घेवन तांच्यांनी एस्टिमेट बीन बाकी सगळी तयारी केली आनी आतां हो ट्रॅक जो आसा हो ट्रॅक फुडल्या 1-2 म्हयन्यां भितर आतां रेडी जाता. खुबशे हांगा वॉकिंगाक त्रास जाता आनी 80 लाखाचो एस्टिमेट केल्लो आसा आनी थंय ताका त्याच बरोबर प्रोविजनूय केलां 2 टॉयलेट बायलां खातीर आनी 2 टॉयलेट जेंट्सां खातीर. लोकांक सुविधा मेळच्यो म्हणून हो प्रयत्न आसा आनी सरकार योग्य रितीन काम करता आनी ज्या मनशान काम करपाक जाय आशिल्लें तें फक्त गोंयभर फक्त सरकाराच्या नांवार शिगमो घालीत वता. फातोर्डा कॉन्स्टिट्युएन्सीचो डेव्हलपमेंट म्हणटा कांय ना डेव्हलपमेंट. फक्त ते रस्ते ते सुद्दां आमी पयलीं पास केल्ले आनी आतां केन्ना तरी ह्या दिसान 1-2 कितें तरी केल्या ताजेर शो मारतात. खरें म्हणल्यार इनकम्पिटंट कोण त्या लोकांक आतां हळूहळू कळपाक लागला.